गोंयान फॉर्मलीन रसायन लायिल्लें नुस्तें गोंयान हाडून विकतात म्हूण जुलय म्हयन्यान चालू जाल्लो बोवाळ आजून सोंपाक ना. गोंयकारांक नुस्त्या शिवाय चलना, मात फॉर्मलिनाच्या भंयान गोंयकारांनी नुस्तें खावपाचें कमी केलां. काँग्रेसीन आनी आम आदमी पक्षान फॉर्मलिनाचो विशय उखलून धरला. लोकांच्या मनांतलो भंय काडपा खातीर मंत्री विश्वजीत राणेक मात विंगड विंगड प्रश्नांक जापो दिवचे पडटात. सोमारा तांणी तज्ञांक घेवन पत्रकार परिशद घेतली. FSSAयचो भास्कर म्हणटा गोंयान विकतात तें नुस्तें खावपाक कांयच भिरांत ना. तातूंत कसलेंच रसायन लायिल्लें ना. पणजे आनी मडगांव नुस्तें मार्केटांत तांणी चांचणी केल्या, मात कसल्याच खावपाच्या पदार्थांत रसायन परमिसेबल लिमिटाच्या भितर आसा अशें खंयच ना. Is there any permissible limit as such? See, I don't know, maybe it is out of a panic, I would say it was out of panic reaction that probably that word permissible limit has come into the fray. Like I said in my opening statement, we now actually have requested the scientific panel, because we always set science-based standards. We have requested the scientific panel to look into set what should be the permissible limit that can be allowed in a naturally, like in the naturally present environment. So that the panel will come up with its recommendation. The panel may finally say, no, you cannot set limit for this. But as of now, there is As no of now, permissible- there is As of now, in the standards, there are no permissible limits. it will be in the fish. It cannot be on the external surface. Yes, exactly. See, in the standards, it is very clear that you cannot add formaldehyde into any of the things. External. So it is external. There is nothing talk about naturally present. I must clarify here, people should not use formalin and formaldehyde in the same breath. Formalin is something what is sold in the market, what could be diluted further into disinfectant. Okay, formaldehyde, 36% to 37% formaldehyde solution is called formalin. Sometimes they use it for preserving tissue samples, plant samples, whatever, if they want to take it for long for testing and all. But formaldehyde per se is a compound that gets formed naturally also in so many places. So I think we should refrain from telling that formalin as such. Okay. So the Ship's test is For any aldehyde, On any the aldehyde. aldehyde. Formaldehyde is one of the aldehydes. okay. So the fact फॉर्मलिनाची चांचणी करपाचो किट बाजारांत मेळटा म्हूण कोणीय चांचणी करपाक शकता, पूण ती करतना कांय गजालींची म्हायती आसपाची गरज आसा अशें किट तयार करपी कंपनी सिफ्टाची दोतोर लालीन सांगलें. Actually, it has basically it is paper strip. So you have to take care that no moisture should come in contact with the paper strip, and your hands should be clean. Dirty hands may contain some other contaminants, and it can make unwanted result. So you can have to do with the clear washed hands, and then without any moisture. And the detection limit is 4 ppm of this kit. Now I will do in this. काँग्रेस ह्या विशयाचेर विनाकारण राजकारण करता, तशेंच लोकांच्या जिवा कडेन खेळटा. काँग्रेसीचे लीडर शास्त्रज्ञ न्हू, तांचे हातच फॉर्मलीन जाल्यात असो आरोप विश्वजीत राणेन काँग्रेस पक्षाचेर केला. गोंयांतलें नुस्तें खावपाक कोणीच भिवपाची गरज ना अशें मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा. कोणी तरी राजकारण करता, एक मात सिद्ध जाला की जे कोणी टेस्ट केल्ले ते टोटली कंटेमिनेटेड लोक आशिल्ले आनी तेंचे हात बी कंटेमिनेटेड आसता अशें दिसूंक येता म्हाका. आमी जें केलां म्हाका दिसता ती प्रतिमाचे कदाचित हात बी सारके नासतले, ते कंटेमिनेशन भरलेले आसतले हाती. वायट दिसता कित्याक ह्या तरेचे कंटेमिनेटेड लोकांचे जीवन नश्ट करता. कशें कशें कंटेमिनेशन जावन कसो रिजल्ट येवं शकता. गोंयाच्या नुस्त्यान आमी सगळे मार्केटीन आयज भोंवले, सगळे तरेतरेचे सॅम्पल, लेपो पासून तरेतरेचे सॅम्पल घेतल्यो, मडगांवच्या मार्केटान तरेतरेचे सॅम्पल घेतल्यो. आनी हांव विनंती तुमकां करता की हे जे कोण विरोधक आहा न्ही, आतां तांकां डिबेट जाय जाल्यार मुद्दम विचारा फोन करून. खंयच्याय डिबेटीचे चॅनलार येवपाक तयार आहा. हांकां कांयच खबर ना, ज्ञान ना. आनी हांव एक्चुली म्हाका कितें वायट दिसता ना, कित्याक जे लोकांनी खंयचेच पदार बसूंक ना तांकां तें ज्ञान नासतलोच.
आनी तेंची कॅपॅसिटी ना खंयच्या पदार बसपाक. राजकारणा खातीर तुमी लोकांचें जीवन नश्ट करता आनी ते गरीब मनशाचें जें जीवन आहा तें नुस्तें विकून ते पयशे जे घरा व्हरता आपलें घर चलोवपाक तेजेर पोटाचेर पांय दवरल्या ह्या लोकांनी आनी हें योग्य न्हू. हांव मिडियाक आयज विनंती करतां, हांव प्रामाणीकपणान तुमकां विनंती करतां, केन्नाय तुमकां खंय दिसलें कितें जाता म्हाजे नजरेक हाडून दियात, नाजाल्यार FDAचे चॅटार घालात. नुस्तें खावपाक कांय ना, हरकत ना, आमी लक्ष दवरून आहा आनी आमी कंटिन्युअसली आमचें लक्ष आसतलें आनी सगळ्या दृश्टीन आमचें लक्ष आसतलें. टेस्टींग आमचें चालूच, कोणाक न सोडटा सगळी कडेन टेस्टींग चालू आसतलें. पूण आयज हे लोक जे तमाशा करता असले गोश्टीचे ते एक्सपोज जाल्ले आसा. ही ती प्रतिमा कितें ती एक्सपर्ट, ती गिरीश चोडणकर कितें एक्सपर्ट, तो रेजिनाल्ड कितें एक्सपर्ट, तो काय सायंटिस्ट. म्हाका दिसना ही हॅज बिकम अ सायंटिस्ट. कदाचित जावं शकता कित्याक तो प्लास्टीक तांते तयार करता आनी म्हणूनच ते तांती म्हणटा हांव तेका. कितेंय उलयलें साश्टीचे मता खातीर, कितेंय केलें आनी साश्टीच्या लोकांक पिशे करपाक म्हणून अशें केलें, योग्य न्हू तें. आयज साश्टीचे नुस्तेकारूच सांगता की हे वाट लायता म्हणून आमच्या पोटार पांय दवरपाचो ह्या पक्षान प्रयत्न केला. पणजीचे नुस्तेकार बी तेच सांगता. सरकारचे अधिकारी आनी अन्न आनी वखदां प्रशासन खातें सोडून हेर कोणाकच बाजारांत वचोन चांचणे करपाचो हक्क ना. अशें कोणय चांचणे करता आसत जाल्यार तांचेर कागाळ करपाचो आदेश विश्वजीत राणेन दिला. आनी आमी रावतले. ह्यान फुडें जर कोणी मार्केटान ह्या तरेचें करपाक, हांवें तांकां सरळ सांगलां FIR दरचें करा की ह्या तरी तांकां अधिकार ना टेस्टींग करता कितेंय करपाक. तांकां जाय हाडात, खंयचे तरी एक्सपर्टाक हाडात, आमकां सांगात, भायल्यान आमी लोक हाडटा आनी तुमच्या मुखार करपाक तयार आहा. कांयच लिपोवपाची गरज ना. सगळें आमी फ्रँकली एंड ट्रान्सपरंटली आमचें काम चल्लां आनी तांकां जर जाय खंयच्याय मार्केटान तांकां जर जाय, पूण अशें नुस्तें धरून अशें करून अशें ते बाईक घेवन ते कंटेमिनेटेड बोटां घेवन तशें आमकां करपाचें ना. आमकां तें योग्य तरेन करूंक जाय. ते कंटेमिनेटेड लोकांची मनस्थिती तशी आनी बोटां बी कंटेमिनेटेड, ताका कांय उपाय ना आनी ताका कांय उत्तर बी हांव दिवंक सोदिना. आनी कसलें म्हणून तें कंटेमिनेशन इतलें कंटेमिनेटेड जालां, ताका आतां कितें सांगपाचें ना. त्या कितेंय हात लायल्यार ते ब्लू जाता, हात लायल्यार ग्रीन जाता, कितें करूं. आनी ते बी कशें हात जाता ते ग्रीन, ते पळय तें अनसेफ टू वर्स्ट. आतां कितें सांगू ते आनी उलोवन अर्थ ना. म्हणून तुमच्या मुखार हांवें सगळें दवरलेलें आसा. हांव मागता तुमचे कडेन आनी हात जोडून तुमकां मागता की लोकांचे पोटार पांय दवरपाक खंयचेच राजकारणाच्या पार्टीक तुमी दिवं न्हय. 15 ऑक्टोबराच्यान गोंयांत नुस्तें हाडप्यांक नोंदणी करप सक्तीचें आसतलें. 15 तारखेच्यान नोंदणी नासलेल्या गाडयांचेर कारवाय करतले अशें शिटकावणी राणेन दिल्या. आमी सेक्रेटरीन हांव डिस्कस केल्लें आसा की आमी जे ओरिजिनल सर्क्युलर काडलेले दॅट दे शूड बी रजिस्टर्ड विथ द FDA इन देअर स्टेट्स ऑर गेट देम रजिस्टर्ड. सगळे फॉर्मेलिटी कितें आहा आनी एक 15 दीस मागलेले तेन्ना, पूण मुख्यमंत्री नसल्या कारणान ते मातशे फुडाऱ्याक गेला आनी एक 15 दीस दिवपाक कांय हरकत ना. पूण 15 दिसा उपरांत आमी स्ट्रिक्टली वील इम्प्लिमेंट इट. वी वील गो बाय दॅट सर्क्युलर विच वॉज इशूड इनिशियली विथ द अप्रुवल ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. But from when it will be starting taking action if they have not registered? Because you are saying 15 days. फायल गेल्या मुख्यमंत्री कडेन, हांव सेक्रेटरी कडेन आमी चर्चा केल्या. हो फायल धाडून आमी इन्स्ट्रक्शन्स घेता पूण एक 15 दीस ते फायल तरी येवन दी म्हाजे कडेन परत. आयल्या उपरांत एक 15 म्हणजे एक 15 ऑक्टोबरच्यान एक धरा, एक 15 ऑक्टोबर मुद्दम सांगता की 4-5 दीस उरल्या ह्या म्हयन्याक. 15 ऑक्टोबरच्यान हांव नोट मूव करता की 15 ऑक्टोबरच्यान आमी ते सर्क्युलर स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करतले. मागीर आनी फुडें फाटीं पळोवपाचें ना, स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करता.